शिरगांव जात्रेची किती अपडेट आसा? आता शिरगांव जात्रेची लागीं पावल जाता. शिरगांव ज्या गेल्या वर्सा जो स्टॅम्पेड जाल्लो तो स्टॅम्पेड परत जावचो न्हू, केन्नाच जावचो न्हू म्हणून अशे तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर थोडे चेंजीस आहा न्हू ते करपाक सरकारान घेतलेले आहा आनी कामूय सुरू जाल्लें आसा. मेनली तो स्लोप जो आसलो तो स्लोप कट करून लेवलिंग करपाचें काम चालू आहा. दुसरें म्हणजे कोणी बॉटलनेक केल्लें हे आमचे कंपाऊंड वॉल बांदून लागीं हाडलेली कंपाऊंड वॉल ते वायडनींग करपाचें आहा चालू आसा. आनी ज्या जाग्यार सामकेच नॅरो अशे रोड आसले ताका फुटपाथ नासली त्या जाग्यार गटरांचेर सुद्दां फुटपाथ तयार करपाचे. गटराचेर कोना गटार जावं हे करून वयरसून स्लॅब आनी बरे पेवर्स घालून किंवा शॉर्ट ब्लास्टेड पेवर्स घालून ते लेवल करून वायडनींग करपाचें अशें काम चालू आहा. दुसरो आमी सरकाराक आमी एक प्रपोजल दिल्लो आहा. शिरगांवान एक जर एके सायडीसून एंट्री जाली जाल्यार एक्झीट तेजे जावपाक लागून दुसरो रोड आहा. हो एक्झीट रोड आहा तो बांद म्हणून आसा. बांद आसा व्हडलो. त्या बांदाचेर जर रस्तो केलो जाल्यार एके सायडीसून शिरगांवान लोक वयतले दुसऱ्या सायडीसून भायर सरतले. म्हणजे जे केओस जाता ते केओस जावचे ना हे सजेशन दिल्लें आहा. आतां आमच्या मिटिंगूय आमचे ते फार्मरां कडेन जाल्ले आहा. तेंच्यांनी जर वेवस्थीत टायमार एनओसी दिली जाल्यार हे एक्झीट रोड सुद्दां बऱ्या भशेन जातलो. प्रॉपर सर्विलन्स जातले कारण गेले फावटी गव्हर्नमेंट फक्त देवळाच्या सीसीटीव्हीचेर रावल्ले स्वताचे अशें कांय नाशिल्लें तांचे. सो ताचेर आतां जी सरकारी यंत्रणा आहा न्हू ती खूब एक्टीव जाल्ली आहा. तितून स्वता मुख्यमंत्र्यान लक्ष घातलेलें आहा. हांव तर प्रत्येक पावला पावली इन्स्पेक्शन करता किंवा तेंच्या सरकारी ऑथॉरिटी वांगडा आसता आनी हे सगळ्यो गोश्टी रिपीट जावंक जायना म्हणून आमचे सगळ्यांचें कर्तव्य आसा. पूण सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर वेल बिफोर जात्रा जाता. हय हय स्टॉल्साक लागून कितें प्रॉब्लेम जातालो? रस्ते सायडीक जी स्टॉल्स आशिल्ली ती आतां काडटले. ते एक डिसिजन घेतलेलें आहा. म्हणजे पयल्या दिसा जात्रा जी आसतली त्या दिसा फ्रॉम अस्नोडा ब्रीज म्हणजे थंयसून ते होमखणा पर्यंत खंयसरूच दुकानां आसची ना. सायडीक होमखणाची रोड सायडीक सुद्दां रोड सायडीक दुकानां आसचीच ना. ती होमखणाच्या सभोवतालची जमीन जी आसा ती सबंद लोकां खातीर थारोवपाक लागून वेकेट दवरतले अशें डिसिजन जालें. पूण तेजे फुडें आसतली देवळा कडेन बरें फुडें आसतली देवळां मागीर दुसऱ्या दिसा सुद्दां दुकानां आसूं शकता. ते मेन जो दीस आसता होमखणाचा दिसा त्या दिसा चड गर्दी आसता. होमखणासून धांवपाक लागून जे लोक जोड आसता ते एकत्र जाल्ले आसता थंयसर. तांकां लागून हो वेकेट दवरपाक जाय जागा अशें म्हणून सांगता. ओके.